सगळ्यात पयलीं आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे हांव मोगो पक्षाचो लिडर सुदीन ढवळीकार मना पासून अभिनंदन करता. कारण जे AI सुमित भारतांत 16 तारखेपासून चालू जाले त्याचे सगळे जे श्रेय आसा ते आमच्या प्रधानमंत्र्याक आसा. भारत मंडपान हे AI समिट 16 तारखेच्यान चालू जाले आणि ऑल वर्ल्ड लिडर्स तशेंच वर्ल्ड टेक्नोक्रेट्स ह्या सुमिटाक आपल्या परीन देशाच्या माध्यमांतल्यान मुखार येवन हांगा हजेरी लायल्या आणि हे सुमिटाचे उद्घाटन जाले बरोबरच दुसरे दिसा काँग्रेसच्या पोटांत कितें दुखलें तें म्हाका खबर ना, पूण जाणी हातूंत पासून देशा खातीर कांयच करूं ना त्या मनशांनी अकस्मात खुद्द मंडपांतल्या एका हॉलांत अकस्मात सगळे कपडे काडून आंदोलन चालू केलें. इट इज सरप्रायज टू ऑल ओवर इंडिया, नॉट इन ओन्ली इन दिल्ली, इट इज ऑल ओवर वर्ल्ड. बिकॉज अशी नाका आशिल्ल्यो गोष्टी अकस्मात करप हे पयलीं म्हणजे बरोबर न्हय आणि कारणा शिवाय पब्लिसिटी घेवपाक असल्यो गोष्टी करप हेय बरोबर न्हय. कारण AI टेक्नॉलॉजी ही शेतकऱ्या पासून टॉपमोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आसा ताका उपयोगा पडटली आनी त्या खातीर जे कोणी हे काँग्रेस आनी इतर पक्ष जे कोणी हातूंत इन्वॉल्व आसा तांचो हांव मोगो पक्षा तर्फे फर्म निशेध करता आनी इमिजिएट आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्ली सरकाराक निवेदन दिता की तांचेर एक्शन घेवन तांकां योग्य ती तांचेर कारवाई करची, इमिजिएट कर. देव बरें.